आज तुम्ही मेमोरंडम दिला एका सीओक गार्बेज टॅकल करप कितें म्हणटा की आम्ही आज डेलिगेशन घेऊन येले की आताच्या परिस्थितीन आम्ही पहिल्यानंतर गार्बेज प्लांट व्हिजीट केलो जाल्यार थिंगा न्युइसन्स जाल्ले आसा. इट इज नॉट बीन अंडर कंट्रोल. तर देर आर MSW सॉलिड वेस्टाचेर रूल्स जाले 2015 ते फॉलो करना आनी तेज्या खातीर सेग्रिगेशन सारकें जायना, मागीर कलेक्शन सारकें जायना, थिंगासर ट्रिटमेंट सारकें जायना और प्लास्टिकाचें शिफ्टिंग आतां करता म्हणटा तें सारकें जायना. सो इट हॅज क्रिएटेड हेवॉक देर आनी इतलो इशू जाला की देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एअर पोल्युशन जाल्या नंतर हेल्थाक हॅजर्ड जाता कित्याक ते सबस्टन्स इलेमेंट जे एरान वयता दे आर नायट्रोजन मागीर कार्बन डायऑक्सायड एक्चुअली मिथेन that gas is very harmful for a human being and there is possibility there is seepage chemical reaction झाल्यानंतर ते गॅस आणि ते सीपेज जाल्यार मरीन लायफाक डॅमेज करू शकता आणि एज वेल एज ते केमिकल रिएक्शन तेजे जाल्यानंतर थंयसून जे कितें सीपेज जाल्ल्या ते आतां सद्या पर्यंत सडा एरियान गटारांनी गेल्ली ना तर देर इज डिजीज थंयसर देर इज जम्स ग्रोथ जावंक शकता आनी देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडींग डिजीज. ओवरऑल थिंगासर इशू जावंक जायना आणि एका कंट्रोल हाडचो आणि सद्या परिस्थितीन तेंच्यांनी तेंचे निग्लेक्ट केल्ले अशें दिसता. म्हणून आमी डेलिगेशनान आमच्या वांगडा बाकीचे लोक आसा वर्कर आमचे यूथ आसा आनी आमचे सोशल एक्टिविटीज आसा तेंच्यांनी थोडोसो मुवमेंट केलो थंय आमी क्लिनींग करताले आनी लोकांक अवेरनेस केले पण तो अवेरनेस परत करपाची गरज आसा, जागृताय करपाची आसा. म्युन्सिपाल्टींक परत जागृताय करपाची गरज आसा. कावन्सिलरांक की बाबा कितें चल्लां तें सारकें ना, आमकां हेल्थ हॅजर्ड जातलो, आमच्या लोकांक इशू जातलो आनी इट इज बिकमींग हॉटस्पॉट. तेच्या कडनं तर देर आर लॉट ऑफ इशू मायट हॅपन. गॅस तयार जावंक शकता, मागीर बर्निंग जावंक शकता आनी आग लागल्या नंतर एक तरेची क्लायमेट अशें कंडिशन तयार जाता की थिंगा 7-8 दीस ती आगूय बुजना अशें हेच्या पयलीं हिस्ट्रीन पयलीं जाल्लें आसा पयलीं बॅक रिकॉर्ड काडल्यार. जाल्यार तेच्या खातीर आमी मेमोरंडम दिला आनी चीफ ऑफिसर वाज क्वायट इनफ आनी चीफ ऑफिसरान आमचे आयकून घेतले. आमी तेजी फोटोग्राफी केली ती म्हणपाक लागला दीस इज अ सिरियस इशू वी हॅव टू हँडल इट आनी तेणी एक मंडे मिटींग दवरल्या आनी तो म्हणपाक आपूण वॉर्ड कावन्सिलर बाकीच्या इंजिनियरान बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून तितून आमी इशू करत तुमी आनी तुमी डिबेट करया म्हणटा तेजे गूड इशू. पूण हांव तुमकां नजरेक हाडूंक सोदता की प्लास्टीक इज बिकम मोर न्युइसन्स. हांव जेन्ना म्हाजें नांव घेना पण हांव चेअरपर्सन जालें एल्वीस गोप जाल्लें तेन्ना आमी फर्स्ट म्युन्सिपाल्टी टू इम्पोज बॅन ऑन प्लास्टीक आनी टोटल बॅन केल्लें आनी तेजेर गव्हर्मेंटाचें अप्रुवल जाल्लें आनी आमी लोकांक फायनी घालतले, आमी अवेरनेस करताले, लोकांक जूट बॅग यूज करपा लायताले, पेपर बॅग किंवा प्लास्टीक लोकांक रेड मारताले आनी देर आर वेरियस इशू आनी तेन्ना प्लास्टीक कमी जालें. सो ती जागृताय परत करपा खातीर तेज्या खातीर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करतले, तेज्या खातीर आमी पर्सनली इनवॉल्व जातले आनी आमी वॉर्डांनी बी विजीट करून लोकांक हेचेर अवेरनेस करतले आनी तेज्या खातीर मेमोरंडम आमी दिला आनी ती जागृताय आमी चालू दवरतले लोकां भितर. म्हाका आमचे पणजे तूं सदींच अवेरनेस करता की कचरो खूब जाता थंयच गार्बेज न्हू भायर सुद्दां, सो तुजी कितें म्हणणें जालें? आयज आमी आतां मुर्मुगांव म्युन्सिपाल्टीन येयल्ले आनी हो मेमोरंडम आमी सबमीट केला. ओके आनी हेतून आमी सारकें स्पेसिफाय केल्लेलें आहा विथ प्रूफ आमी CO कडेन मेमोरंडम दिल्लो आहा आनी जे जाग्याचेर गार्बेज आहा मुर्मुगांवान ते स्पॉट आमी फोटोज काडून सराक सबमीट केले आनी तेणी आमकां बरें आश्वासन दिलां की सोमारा आमी मिटींग घेवया आनी हेचो सोक्षमोक्ष लावया म्हणून. सो आयज प्रॉब्लम कितें जाला, मेन प्रॉब्लम सांगता हे कावन्सिलरांची निश्काळजीपणां. हांकां कावन्सिलरांचो न्हू मिनींग खबर ना. आमी इतलो खर्च करून ह्या लोकांक निवडून हाडटा, हेंचेर इतलो कोट्यांनी खर्च जाता ते निवडणुकीक आनी तेच्या उपरांत निवडून येयले न्हू काय ह्या लोकांक किकोत करता, हांकां पडूनूच गेल्लेले ना. अरे सिंपल आयज मुर्मुगांव इज सिटींग ऑन टायम बॉम्ब. आयज मुर्मुगांवान वयता थंय एका वाटेनी पेट्रोलियम टँक्स आहा, फुडें मागीर कोल आहा, आमोनिया टँक आहा, गार्बेज आहा, हे सगळे मुर्मुगांवचे लोक सोंसतात आयज आनी गार्बेज हो बारीकसो इशू हो एक्चुअली म्युन्सिपाल्टीन आपल्या लेवलाचेरूच सॉल्व करूं येता, कांयच न्हू कसो. पूण म्हाका कांय ना, कोण इनिशिएटीव घेयना. लोक रस्त्याचेर कित्याक देंवता, लोक रस्त्याचेर तेन्ना देंवतात जेन्ना जे आमी निवडून हाडलेले प्रतिनिधी जे आहात न्हू ते निश्काळजीपणान वागतात आनी आपल्या एरोगन्सा खातीर ते आमकां पळोवन घेयना. आयज आमी कितले कंप्लेनी केले, तांकां सांगले, रिक्वेस्ट केले, आमी व्हिडियोज बीन काडले जाल्यार तांकां वायट दिसता. अरे वायट दिसपाचें कितें आहा, जेन्ना एक सॅवेज व्हांवता न्हू आनी रस्त्याचेर व्हांवता आनी ते सगळे जेन्ना ट्रॅव्हलिंग करता एकामेकाचेर पडटा आमच्या, आमी तुमकां सांगतलेच मरे आनी तुमकां तेच आमी सगळे क्लिनींग बिनींग करपाक कावन्सिलींग करपाक तेच बसयले मरे आमी. सो आयज जेन्ना मुर्मुगांवान गार्बेज इशू जाला न्हू, आख्खे मुर्मुगांव गार्बेजमय जाल्लेले आसा. इवन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा न्हू तेंच्यांनी सुद्दां जो मेन रोड आहा न्हू जो हॉस्पिटला कडेन वयता आनी हॉस्पिटला कडेन ही गार्बेज सगळी पडलेली आहा, गटर तुडुंब भरलेले आहा, ते गटर क्लीन करपाचें नांव घेयना.
सो आयज आमी मुर्मुगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून म्हाज्या फाटल्यान आहा ते सगळे आमचे मुर्मुगांवचे लोक अंडर द हे मुर्मुगांवचो राजा जो म्हणटा न्हू आमचो गणपती बाप्पा तेच्या अंडर आमी इनिशिएटीव घेवन आयज हो मेमोरंडम सबमीट केला आनी आमी आख्ख्या गोंयकारांक एक मेसेज दिवंक सोदता ह्या मुर्मुगांव मुन्सिपालिटी थ्रू आख्ख्या गोंयान गार्बेज आहा आनी ही गार्बेज आमचे थोडे निश्काळजीपणान वागपी लोक सुद्दां आहात न्हू जे सकाळचे कामाक वयता ते गाडयेन चलतना बॅग घेता आनी अशे रस्त्यार उडयता हें जावपाक जायना आमी लोकांनी सुद्दां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय सदांच सगळे मुन्सिपालिटीच्या माथ्यार मारले कावन्सिलरांच्या माथ्यार मारले म्हणून जायना हांव दोनाय वाटेन उलयतां लोकांची सुद्दां मिस्टेक आहा लोक जर करिना न्हू जाल्यार हे आमकां भोगचें पडना आयज प्री मॉन्सून वर्क जावंक ना आमच्या हितून आनी सगळे गार्बेज जी आहा ती गटरान भरलेली आहा सो आमकां लास्ट आमी चिंतून लास्ट आमकां एक विचार येयलो की बाबा हे सगळे कंप्लेनी व्हरून मुन्सिपालिटीन दिवपाचे ना जाल्यार हेचो सोक्ष मोक्ष कांयच लागपाचो ना तुमकां ते फोटोग्राफ जाय जाल्यार सीओ कडेन मेळटले ओके तुमी तेचे थ्रू वचोंक शकता आनी आयज जो इश्यू आमी हांगासर घेतला आमी बॅकआउट जावचे ना कित्याक मुर्मुगांव आयज ज्या पद्दतीन प्लास्टीक सुद्दां तेंच्यांनी सेग्रिगेट केलेली आहा आमी उलयले तेचेर ती तेंच्यांनी आजून क्लीन करूंक ना आनी तेच्या खातीर नाका जाल्ली दुयेंसां येवंक शकता दीस इज अ कोवीड सिट्युएशन आनी ह्या टायमाचेर मुन्सिपालिटीज असले इश्यूज आहा ते निग्लेक्ट करूंक शकना आमी फाल्यां सकाळी कोवीड सिट्युएशन सुद्दां वाडलें न्हू जाल्यार मुन्सिपालिटीक आनी ह्या सरकाराक ब्लेम करतले आमी देव बरें करूं हां महेश तू कितें सांग आज जे आमी मेमोरंडम दिवंक गेल्ले आमचो एक्टिविस्ट शंकर पोळजी मुरगांवच्या राजा वतीन आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा जे पोल्युशन जाता गार्बेज ट्रीटमेंट जे जाता सद्या ह्या प्री मॉन्सुनान 1 ते 9 जे कॉन्सुलर निवडून दिला म्हाका दिसता एकय कॉन्सुलर खंय तरी इनवॉल्व जायना तांकां आपल्या वॉर्डाची कामां करपाक प्री मॉन्सून वो काम जावकच ना गटार तुडुंब भरून रस्त्यार येतात सेवरेज लायन फुटोवन ती रस्त्यार व्हांवता हेच्या लक्ष दिवपाचो हे कॉन्सुलर जे एक ते 6 कॉन्सुलर म्हाका त्या वाटेन वयता सडा पूण ते लक्ष मागीर तेंचे हितूनच येयना ते कित्याक ते म्हाका दिसता 4 व्हिलर खंय तरी वयतात आनी हेचो मार बसता जे 2 व्हिलर जे वयतात तेंचे सगळे जे घाणीचें उदक आहा ते सगळें तेंच्या आंगार उसळटा आमी मेमोरंडम सीओक दिल्लो आसा सीओन आतां आमकां सोमारा मिटींग घेता म्हणल्यार विथ कॉन्सुलर आनी आमकां आपोवन हेचेर आमी फुडलें कार्य चालू आसतलें आमचें